जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयचें देवाचें उतर आमकां समेस्तांक भावार्थ आनी सेवा क्रिस्ती जिविताची बुन्याद म्हणलें वर्तें सत आमकां परगडता. जर आमकां क्रिस्ती जिवितांत थीर आनी घट जावंक जाय, सोम्याक साक्ष दिवंक जाय, तर म्हजो भावार्थ अखंड आसा जाय आनी आमचें जिवीत सेवेन बरोवन आसा जाय म्हणून आमकां जागयता. भावार्थान जियोंक हबक्कूक प्रवाद्याचो उलो आनी रडणें हें आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आयकलें. तो म्हणटा, सर्वेस्परा, केदोळ पर्यंत हांव तुका उलो मारीत राव आनी तूं म्हाका आयकूंचो नाय. कित्या खातीर हबक्कूक प्रवाद्याचें हें रडणें? ताच्या बोवारी अनीत आनी शोशण बरोवन गेल्लें, तरी देव वो गौरवला म्हणलें ताका दोस्ता. इतलें वायट आसा, खोटेपण आसा, देव बरो पूण कांय करिना, कित्याक वो गौरवला, मौन आसा, हें ताचें सवाल. पूण देव तक्षण जाप दिना. बदलाक हबक्कूक प्रवाद्याक आनी आमकां भावार्थान जियोंक आदेश दिता आनी म्हणटा, प्रामाणीक मनीस आपल्या विश्वासपणा वरवीं जियेतलो आनी वाचतलो. ताच्या सोंसणीकाये द्वारे भावार्थान दंडळ नासतना आपणा बोवारी जायतें वायट घडता तरी तें सक्कड पळोवन भावार्थ दंडळ नासता, सक्कड देवाक कितेंय करूंक साध्य आसा म्हणल्या विश्वासान जियेता आनी आपणें कितें करूंक आसा तें प्रामाणीकपणान करता. तसलो एक दीस साखरेच्या दिसा वाचतलो, जियेतलो म्हणून आमकां देवाचें उतर स्पश्ट करता. जायते फावटी हबक्कूक प्रवाद्याचें सवाल मनशा कुळाचेंय सवाल जाता, आजून आमचेय सवाल जावन उरता. हेरांक देवान दाखयली काकुळट पळोवन, हेरांक मेळचें बरेंपण पळोवन, प्रत्येक जावन एकलो मनीस वायट करता, खोटें करता, शोशण करता, तरी पूण तो मनीस अभिवृद्धी जाता, बरो जाता, हें पळोवन प्रामाणीक मनशान आपली सारकी वाट सांडल्यार तो तासोच फोंड कोणता, तोच नाश जाता. बऱ्या मनशान खोट्यांक मेळची काकुळट पळोवन तांकां देवान करचें बरेंपण पळोवन मसोर पावोंक नजो, भावार्थान दंडळोंक नजो आनी ताच्या भावार्थान तीर आनी अखंड ताणें जाय जय म्हणून आयचें देवाचें उतर आमकां जागयता आनी म्हणटा, कित्याक एक दीस ते सगळे कोण प्रामाणीक न्हय ते सगळे एक दीस करडा बरी सुकतले, ताना बरी बावतले म्हणून देवाचें उतर आमकां सगळ्यांक प्रेरीत करता. देखून भावार्थ म्हळ्यार समजनातलेल्या वेळा सयत देवाच्या योजनाक मांडावळेक सय घालचें. देखून भावार्थ केवल मागणे भक्तीपणा धाडचें न्हय. जायत्यो संगती आमकां समजना आनी ह्या वेळा सयत सगळें देवाच्या नियंत्रणार आसा. ताच्या वेळा काळा तो सक्कड सारकें करूंक शकता असलो विश्वास दवरून हांव त्या देवाक मानचें तसलें बरें जिवीत जियेता असल्या विश्वासान जियमचेंच भावार्थ म्हणलें आमकां हांगासर शिकयलां. लाभलेल्या भावार्थाचें रक्षण करूंक आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पौलुसो तिमोथीक उलो पळया. देवान तुका दिल्ल्या देण्याचें कॅंड जाळा शेंकार. कितें तें देवान दिल्लें देणें? भावार्थाचें देणें. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बळवंक आनी मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. देवान असलें बरेंपण आमचें थंय घाला. देखून भावार्थ तटस्थ न्हय, तो जिवो जळसो क्रियात्मक अस्कत म्हूण बगतना पवित्र आत्मो बळ, धैर्य आनी तिरासान दिता म्हणलें सत हांगासर सांत पाऊल तिमोथीक बरोवन आमकां शिकयता.
कितलो भावार्थ तें प्रमुख जायना, भागार कसलो भावार्थ म्हजो तें गरजेचें. देखून जेजू म्हणटा स्वासवाक कणा तितलो इल्लोसो भावार्थी पावता, घट आनी तीर तो मस्त जाय म्हणून ना. इल्लोसो भावार्थ एका दोंगराक तूं उठ आनी वचोन दर्यान पड म्हण आनी तो तुका आयकात. अखंड थीर दुबावनातलो भावार्थ सासवा तितलो सयत प्रभावीक म्हणलें जेजू आमकां शिकयता. भावार्थ असर्या करचें वा आनी एकल्याचेर प्रभाव घालचें वा इम्प्रेस करचें म्हणटा आमी, तसलो न्हय. बदलाक दिसपडते देवाक खाल जावन ताचेर विश्वासचें, ताका पातयमचें. कोणायक इम्प्रेस करचें, असर्या करचें तो भावार्थ न्हय. भागार दिसपडतें देवाक खाल जावन ताका विश्वासचें, ताका सत्मानचेंच करप भावार्थ. देखून मस्त पोवटी अजर असर्या जायनातलेल्या वेळार, मागल्लें मेळनातल्या वेळार आमी भावार्थान दंडळता. देव हो गो आसा म्हण चिंता आनी देव कांय करूंक शकना, देखून वो देव नाका आनी एक देव खंय आसा गी पळया. म्हणून मनीस सुना भायर आपणाक कितें जाय तें मेळनातल्या वेळार वो देव नाका, आपणाक कितें जाय तें दिल्यार वो देव जाय. असल्या अस्कत भावार्थाचे आमी जायनाये. भगार समजनातलेल्या वेळार, मेळनातलेल्या वेळार, कश्टा वेळार सयत देवाक विश्वासून रावचें आनी तो सक्कड करूंक शकता म्हणून आमी पातयेवन जियेवचें असलो भावार्थ आसा थंय आमचे थंय वृता करूंक देवाचें उतर जागयता. देखून भावार्था विशीं शिकयतना तो सेवे विशीं उलयता. पळया, भावार्था विशीं शिकयतना सेवे विशीं उलयता. कितले म्हळ्यार आमी साकोर आमी करी जाय आसलें तें मात्र आमी केलां. देखून भावार्थ सेवे विने तो फळादीक न्हय. देखून सांजाक म्हणटा बऱ्यो करण्यो नातलोलो वा सेवा नातलोलो भावार्थ जीव नातलोलो. देखून भावार्थाक जीव केदला मेळटा आमी करच्या बऱ्या वावरां दयाळ करण्यान. हांगासर तो भावार्थ जिवाळ जाता. म्हळ्यार भावार्थ सेवेन खऱ्याळ जाता. जाय गर्वाक आनी स्वा होगलीक एक न्हय. देखून सांत आगोस्तीन बोवा पुरबायनी उतरां म्हणटा फेथ इज टू बिलीव वॉट यू डू नॉट सी. द रिवॉर्ड ऑफ फेथ इज टू सी वॉट यू बिलीव. तशें म्हळ्यार भावार्थ म्हळ्यार दिसना तरी सत मानचें आनी भावार्थाचें इनाम कितें सत मानता तें पळोवचें. बोवा पुरबायेचीं उतरां. भावार्थ म्हळ्यार दिसना तरी सत मानचें आनी भावार्थाचें इनाम कितें सत मानता तें पळोवची सकत. तो खरो भावार्थ म्हणून आगोस्तीनी आमकां जागयता. भावार्थ देवा थंय पाळा रोंबोवंक गरजेचो आनी सेवा मोगांत तीर जावंक गरजेची. देखून दोन संगती क्रिस्ती जिविताच्यो दोन नाण्याच्यो कुशी आसलेले बरे. केवळ भावार्थ सेवे विने अर्थ केवळ सेवा भावार्था विने ती फळ दिवंक शकना. देखून हे दोनूय सांगाता वेता. तर मगाच्या भवानो आनी भयणीनो आमी कितें संदेश घेवन आज आमी घरा या. कश्टा वेळी कितेंच समजना वाट दिसना त्या वेळी सोमया तुजेर आमी बरवस्तांव म्हणया आनी तो बळ आमकां तें मागणें ल्हानसो तो एक उलो आमकां त्या कश्टांच्या वेळार सयत भावार्थान दृढ जावंक मोग करतलें. कुटुंबा जिणेंत सोस्तीक जावन एकामेका बोगसून विश्वासी रावून भावार्थाक साक्ष दिवया. कुटुंबा जिवितांत भावार्थाक साक्ष खंयची सोस्तीक जावचें. मस्तू संगती कुटुंबांत आमकां थोडे फावटी ताळ पडना, सोसून व्हरूंक कस जाता, समजना भुरग्यांचें सांगात्याचें जिवीत. ह्या वेळार कितें जावचें सोस्तीक जावचें, बोगसूंचें, विश्वासी रावचें तो भावार्थ. जायते समस्या आसात, कश्ट आसात, फुडें वचोंक कळना. ह्या वेळार सयत सोस्तीक जावचें, बोगसूंचें आनी एकामेकाक विश्वासी रावचें तो भावार्थ. फुरगंजेत आनी समाजेंत कितेंच आशें नासता सेवा करया. पिडेस्तांची भेट, दुबळ्या धाकट्यांक आदार, फुरगंजेंत दोतोन शिकोवंक वा भावार्थ शिकोवंक बरें म्हण, विविध रितीचे गरजेची सेवेची
सेवास भावार्थाची वाट आनी जिवाणाची साक्ष देखून असल्यो ल्हान संगती आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमकां करूंक जायते अवकाश मेळटात घरांत वाड्यान फिरगजेन समाजेन आमच्या भावार्थाक रुजवात दिवच्यो तसल्यो ह्यो ल्हान सेवेच्यो कामां देखून विविध रितीन गरजेची सेवास भावार्थाच्या जिवनाची साक्ष आमी करची ही सेवेची कामास म्हजो भावार्थ कितलो घट आनी तीर आसा म्हणून आमकां दाखयता वैयक्तीक जिणेंत भावार्थ देवाचें देणें म्हणून वळखुया देखून कितें करूंक आसा तें भावार्थाचें देणें जाल्यार तो तीर आनी घट उरोवंक आनी वाडोवंक मागण्याची गरज आसा देवान आमकां आदार दी जंय आमच्या भावार्थान तिरावंक मागण्यान साक्रामेंत संभ्रमून देवाचें उतर दिसपडतें वाचून तो आमी तीर घट सांबाळूंक आसा तो वाडोवंक आसा आनी तीर दवरूंक आसा देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो वैयक्तीक जिणेंत मागणें करून देवाचें उतर वाचून तो परस जळावया खंयसर आमी वेताव थंयसर आमी भावार्थाचें दिवे जावंक आसा सासवाच्या बिया बरी दिसपडतें एक ल्हान मागणें आमी करचें कश्टां वेळी दुखां वेळी समस्या वेळी आमचो भावार्थ आनी पवित्रपणाचो व्हड जैत एक रूख वा जावन आमचें जिवीतच परिवर्तन करूंक एक केल्लें ल्हान मागणें आमकां आदाराचें जाता आनी भावार्थान केल्लें मागणें देखून सोमया आमचो भावार्थ चडय आनी सेवेन आमच्या भावार्थ जिवाळ दवरूंक आमकां शिकय म्हणून आज हे मीस भेटोवन आमी जेजू लागीं मागया भावार्थ सगळो खाळोक नाश करेना पूण खाळोकान आमच्या मेटाक उजवाड फांगचो एक दिवो उडासो वाऱ्या आमच्या जिवितांत जायते फावटी नाना तराचो खाळोक येता ह्या खाळोकांत खंयचें आमकां वाट व्हरता इल्लोसो उजवाड दिवन बरवशान मुखार वचूंक कुमो करता तो आमचे थंय आसचो भावार्थ आनी तो नंतर खाळोकांत आमी नासता म्हणून उडासो वाऱ्या जर भावार्थाचो वो दिवो आमचे लागीं आसल्यार बरवशान फुडें वचूंक आनी संतोशान सेवा करूंक आमकां साध्य जातलें म्हणटा पापा फ्रांसीस तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी भावार्थान हो येवकरिस्त भेटोवंक हांगासर आयले हांव सोमयाचें मांस आनी रगत सेवनो आमच्या भावार्थान तीर जावं दृढ जावं तशेंच आमच्या भावार्थाक पुरक अशें जिवीत जियोवंक आमकां कृपा मागोवंक आमी हांगासर आयल्या तो येवकारिस्तांतलो जेजू आमकां सोमेस्तांक असलें भाग फावो करून दी आमची क्रिस्ती जिविताची बुनयाद घट तीर सांबाळूंक आमी भावार्थी आनी सेवेचे व्यक्ती जावंक कृपा मागे उबी रावन आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया एकाच देवास सत मानता सर पदवेदार